डॉक्टर आतां अपडेट्स कितें आसा, कितल्यो केसीस आसात हांगा आतां? आतां सद्याक आमच्यो 8 केसीस अश्यो आसा सद्याक डेंग्यूच्यो, त्योय जाल्यार NS1 म्हणल्यार सस्पेक्ट केसीस आसा. आतां एक म्हणटा ते जशें लास्ट वीक न्यूज आयलो पुलीस स्टेशनार भरपूर केसीस जाल्या म्हणून. आतां त्या दिसासून आमकां आनी पुलीस स्टेशनाचेर तरी केस मेळ्ळे ना. ज्यो त्या दिसांनी ज्यो मेळ्ळेल्यो त्योच केसी आमच्या रिकॉर्डाक आसा. आनी लास्ट वीक हांवें म्हणिल्लें की त्यो केसी इवन पुलीस स्टेशनाचे आशिल्ल्यो पळय त्यो एकूच दिसा मेळून नाशिल्ल्यो, त्यो फ्रॉम जुलय एक 15 दिसांनी एक करून त्यो मेळ्ळेल्यो आनी त्यो टोटल तांणी सांगलेल्यो अश्यो 5 केसी जाल्या म्हणून. ताच्या उपरांत आमकां न्यू केस अशी डिटेक्ट जावं ना इन पुलीस स्टेशन. आतां बाकीचे कडेन ज्यो मेळटा त्यो स्कॅटर्ड केसीस आसता, ज्यो एक हांगा एक वेगळे डिफरंट प्लेसीचेर आमकां एक केस करून मेळटा. सो एक याद धरपाक जाय की हें मॉन्सून सिजन म्हणटा पळय तें एक पीक सिजन जें ट्रान्समिशन जावपा डेंग्यू. आनी ह्या वर्सा अनफॉर्च्युनेटली कितें जालां, पावस पडटा आनी मागीर भरपूर वत येता, सो तें फ्लश जायना उदक. सो हें ब्रिडींग ग्रावंड हे फावटी मातशें एक बरो ब्रिडींग ग्रावंड मेळ्ळा मॉस्किटोसान, ते वेदर कंडिशन इरेटीक वेदर कंडिशना लागून. सो तरी आमी आमचे वर्कर आतां लायक ओवर टायम काम करता, डेली फॉगींग चालू आसा व्हडले मेशिनां घेवन, आनी फॉगींग आनी सोर्स रिडक्शन ड्रायव हे आमचे चालू आसा. प्लस आतां आमी रिसंटली अशें कोऑर्डिनेट केल्ले आसा की म्युनिसिपॅलिटी डिफरंट पीपल म्हणल्यार डिफरंट टीम अशें घेवन आमी कोऑर्डिनेट करून हे सगळे एक्टिविटीज आमी करताय. सो ना चुकता आमी रेस्ट घेनासतना फॉगींग, सोर्स रिडक्शन ड्रायव, रिसेप्टेकल ड्रायव हे आमचे चालूच आसा. सो आनी आमी कंट्रोलान हाडूंक सोदता हे सगळे, की सद्या तरी एक सडन अपसोज असो जालें ना. इल्ल्यो करून स्कॅटर्ड त्यो केसी मेळटा. फातोडा बी कितें केस मेळ्ळ्यो तुमकां? फातोड्डाय मेळ्ळ्या, बट त्यो स्कॅटर्ड मेळ्ळ्या एक करून. आतां पुलीस स्टेशनाचे 5 मेळ्ळेले म्हणटा तश्यो एकू घरान जावं ऑर्गनायझेशन ऑफ खंय तश्यो सडनली एक कडेनूच चड मेळ्ळे ना. दे आर इन डिफरंट प्लेसीस, सेपरेट आसा. 1 किलोमिटर 500 मिटर्स पास अश्यो आसा त्यो. दोतोर आतां तुमी अवेरनेस ड्रायव घेता थंय मॉन्सून सिजना पयलीं लोकांक अवेर करता, हेच करून तरी पण हे केस जाता, लोक कितें तुमगे आयकना, कितें करता लोक? सो लोकांनी कितें जाता, ब्रिडींग म्हणटा पळय तेका ब्रिडींग जावपा तें जळारां एडीज ज्यो जळारां आसा डेंग्यूच्यो त्यो क्लियर उदकान जाता, त्यो ब्रिडींग जाता. आतां जळाराक इल्लेंशें उदक पुरो, म्हणजे इल्लें चमचोभर सुद्दां पुरो. सो खूब फावटी आमकां आमचे वर्कर जेन्ना वयता तांकां फ्रिजी फाटल्यान मागीर वाज दवरता तितून, मागीर तेंचें अशें स्टोर केल्लें उदक चडशें, आनी केन्ना एक टॉयस उरता भुरग्यांक गेले ते भायर अशें डिस्कार्ड केल्ले आसता. सो तेतून आमकां तें ब्रिडींग मेळटा. आनी कितें जालां, लोकांनी मातशें हेल्प करपाक जाय, कित्याक आमचे वर्कर कितें जाता लिमिटेड आसता, ते सगळे घरांनी सगळ्याक अशें चॅक करूं ते शकना. सो लोकांचें कोऑपरेशन जाय. हें डेंग्यू कंट्रोल हाडपाक लोकांचें तितलें हेल्प जाय. आमचे स्टाफ जितलें काम करता तितलें लोकांचें आमकां हेल्प जाय. सो लोकांनी जण एकल्याचें आपले कंपाउंडान प्रिमायसिसान मातशें साफ दवरूंक जाय. आनी स्पेशली आमी पळयलां की जे डिस्कार्डेड वस्तू रगडो आनी कितें कॅन्स, मागीर थोड्यांचे टायर आसता, बॅरल्स आसता, हे एक रीच ब्रिडींग ग्रावंड. मातशें लोकांनी एक फाटल्यान वचून एक पासय मारून हे सगळें काडून मातशें परते तरी उडोवपा जाय. एकदां सॉफ्ट ड्रिंकाच्यो बाटल्यो आसता भरलेल्यो, तितून ब्रिडींग आसता. सो एक आमी काडपाक शकना. लोकांनी आपले जण एकल्याच्या प्रिमायसिसान मातशें नजर दवरपाक जाय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.